आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना आयल्या बाबा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देवांचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगळीस्ता करता स्तुती आराधना जेजुराया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळचा सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळचा सर्पण करता नमस्कार देव सत्यवन आणि बळवून आमचे मध्ये आसा जेजू खरोच हांगासर हजर आसा तो आमचो सोडवणदार जावन आसा तो आमचे सोडवणे पासत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियोंक ताणें कुशिवेली आणि ताच्या योजना प्रमाणे तो आमचे मदें त्या उंड्या रुपार हाजीर आसा आणि आमकां सदांच ताचो सांगात तो दिता ताका आमी होगलाप दिवया स्तुती करया आणि गावया पवित्र आत्म्या पारक्लीता करता स्तुती आराधना पवित्रत्या पाराक्लीता करता स्तुती आराधना अज्ञाताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 आराधन तुका समय जेजू महिमा तुका समय जेजू हालेलुया 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 तुझ्या मुखामळाचा फरजळ पकाय समय तुझ्या मुखामळाचा फरजळ पकाय समय हालेलुया 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 हालेलुया
कीर्तन 127 127 असे म्हणटा, जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना फारेगाराचो पहारो व्यर्थ म्हणून. सकाळी फुडें तुमी उठतात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेतात, घाम पिळून दिसपरतो ग्रास जोडतात, तरी सगळें व्यर्थ तर देव आमकां राखिना. आमचो सडवणदार देव आमकां राखता. त्या देखून तो म्हणटा जुवांच्या वंजलांत, देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो संवसाराचें नाश करूंक न्हय, भागार संवसाराची सडवण करच्याक म्हणून. आमची सडवण करच्याक, आमकां राखच्याक, आमकां बाचाव करच्याक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवच्याक आमच्या सोम्यान मनशापण घेतलें आनी तो किरकोळ मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तोच तो जेजू आमचे मदें जियेता आनी हांगासर उंड्या रुपार हाजीर आसा. त्या जेजूक एक घडीभर आमची नजर कसोवया आनी मान बगावन ताका आमी नमस्कार करया. स्तुति करो जीवाने समर्पित वंदन करो जीवन आमचे समर्पित. कष्ट दुःखांचे आराधना वंदन करो. कष्ट दुःखांचे समर्पित. पीडाशिडांची आराधना वंदन करो. पीडाशिडांची समर्पित. भुरग्या बाळकांच्या आराधना वंदन करो. भुरग्या बाळकांच्या समर्पित. मौन रावया, जेजू कुस्स पळोवया. तो आमचो सडवणदार आमकां बचाव करूंक आयला. आमची पिडाशिडा, आमचें दूख, कंत बेजाराय तो गूण करूंक आयला. तो आमकां सांबाळटा. त्या देवाक आमी आतां समर्पया आनी आपुरबायन थंयसर कीर्तन 130 म्हणटा, गुंडा येता म्हूण सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हजे विनवण्याच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. आमचे मागणी, आमची तेसावां आतां जेजू मुखार दवरया, ताका समर्पया. विशेश जावन आमची मोत, कश्ट, पिडाशिडा येताना आमच्या मोतीन मस्त इराराय आसता, कंत बेजाराय आसता आनी त्या वेळार आमची चिंतपां नकारात्मक जातात. आमकां राग येता. हेरांनी कितेंय थोडो तामासो केलो जाल्यार आमकां सोसूंक जायना. त्या वेळार सा पावलो रोमाकारांक बरोवन अध्याय 12 ओळ 2 अशें म्हणटा, तुमी संवसाराच्यो साली आदार नाकात, तुमची मोना नवी करा आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर करा. त्या देखून कश्ट सोसूंक जाय सोंसणीकाय. आनी सोंसणीकाय येता नवें चिंतप हाडल्यान. नवें चिंतप म्हळ्यार हांवें सकारात्मक तरान चिंतचें. म्हज्या कश्टा विशयान जावंक पुरो, म्हज्या आकांता विशयान जावंक पुरो, हांवें सकारात्मक चिंतून हांवें ह्या वेळार कितें करयेत म्हणून चिंतूंक म्हाका करपा जाय. त्या देखून म्हजी मोत समर्पया. आमची मोत आमी जेजूक समर्पया. ताचें बोळ मागया.
सकारात्मक तरान चिंतून ह्या वेळार हांवें कितें करीत म्हणून चिंतूंक म्हाका देव बोळ दिवं दी म्हणून मागून आमची मोत समर्पया आनी सांगया सौम्या आमची काकोत कर. सांगात सौम्या आमची काकोत कर. परत्याक सौम्या आमची काकोत कर. 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 आमी समर्पया आमचे काळीस. केदाळा कश्ट येतात, केदाळा पिडाशिडा येता, काळजांत उडकना चड जातात. कित्याक म्हळ्यार आमचे ते असली भावना इमोशन्स म्हणटा आमी इंग्लिशान ती चड आनी चड उर्जीत जातात आनी थंयसर राग नकारात्मक चिंतप खंत चड जाता, भिरांत वाडटा आनी ती मोतीक येवन रिगता. एक फावटी ती मोतीक रिगल्यार आमकां आमची मोत आमची चिंतपां गुलाम करून घेता. तशें जायना जावच्याक सरेस्परण आमकां आमच्यात भावना वयर आमच्यात इमोशनस वयर नियंत्रण हाडूंक कंट्रोलर हाडूंक आमकां सकत दिवं दी म्हणून ह्या वेळार आमची काळजां समर्पया. आमची काळजां समर्पया. हे देवा बाबा तूं सर्गीच्या सरपडन तुका नामान करता आराधना आनी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करून काळीजे आमचे समर्पिता. तिसऱ्यान आमचे हात आनी पाय आमी समर्पया. कश्ट येत आसतना आमी कितेंय करूंक तयार. थोडे फावटी बऱ्यो वाटो सोडून वायट वाटोय धरता. कोणेंय सांगलें कितेंय सांगलें तें करता. नीट वाटांनी चलोवंक आमकां कश्ट मारतात आनी आमचो भावार्थी आमी सांडता थोडे फावटी आनी आमचो भावार्थ धंडळटा. देवान म्हाका कितें अशें केलें म्हणलें चिंतप येता. म्हाकाच कित्याक म्हणलें चिंतप येता. त्या देखून जोबाचो बूक अध्याय 2 ओळ 10 अशें म्हणटा जर आमी देवातावन बरें घेवंक शकता तर कश्ट दूख कित्याक घेवंक नजो. कश्ट दूख आमी स्विकार करूंक आमकां बोळ जाय. ते बोळ मागया आनी आमचे हात पाय वायटाक दावून अशें आमी मागया. कित्याक म्हळ्यार मुन्याचो बूक म्हणटा अध्याय 6 ओळ 18 वायटाक दावचे पाय देवाक वळखनात आनी वायटाक दावचे पाय कोणा कडेन आसात तांकां देव मेसवना म्हणून. त्या देखून आमी आतां आमचे पाय हात पाय देवाक समर्पया आनी ताचे बोळ मागया. आमच्या जिवितांत कश्ट येत आसतना आमच्या जिवितांत आकांत आकलास येत आसतना थोडे फावटी आमचो लागशिल्लो मोगासो आमचेतान पयस वता आसतना घरांत झगडें जाता आसतना सोंसणीकायेन स्विकार करून देवाक समर्पूंक बोळ मागया. बोळ मागया आनी आमी समर्पया. आराधना आनी वंदन करून कश्ट दुखांचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करून कश्ट दुखांचे समर्पिता. आमचे कुटुंब आमी समर्पया. कश्टांत आमकां तें सांगात दिता आनी थोडे फावटी अशेंय जावचें आसा तूं आनीकी नितीवंतपणान कित्याक जियेताय. शिराप घाल देवाचेर आनी मोर म्हणून जोबाच्या बायलेन ताका सांगलें. थोडे फावटी आमकां नकारात्मक चिंतपांनी
आमची मोत आनी देदस्पर जावची आसा आमच्या कुटुंबाच्यानी सांगचें आसा कितेंगी वायट केलां तुवें त्या देखून तूं पिडेन पडलाय कितेंगी तूं सुकोन पडलाय त्या देखून जिणी बदल म्हणून वय आमचे थंय पातकां आसा तर आमचे थंय वायट आसा तर आमी जिणी बदली जाय पूण सडाव जावन पिडा पातकां बसत न्हय देवाच्या महिमे बसत येता म्हणून जेजू सांगता हो कुरडो जालो कित्याक ताच्या आवय बापायच्या पथकांक या ताच्याच पथकांक त्या जाल्यार जेजू म्हणटा तो कुरडो जाला देवाची महिमा परगटची बसत म्हणून आमकां तडबडी कश्ट येतात आयच्या वांजेलांत आमी आयकत येयले हांव मागीर आमकां तो एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार देवाक साक्ष दिवंक खालतेपणाक सोंसणीकायेक बळ्यापणाक साक्ष दिवंक जावन आसा त्या वेळार आमी शेगून आपणावचें गरजेचें म्हणून जेजू सांगता त्या वेळार आमी सोंसणीकायेचे शेगून आपणायल्यार बळेपणाचे शेगून आपणायल्यार देवा मुखार खालते जावन आमी समर्पण जियेल्यार संवसाराक आमी देवाच्या शेगुणाक देवाच्या उतराच्या मौल्यांक आमी साक्ष जाल्ले बरी जाता त्या देखून आतां आमी समर्पया आनी काकळूत मागया देवाची कृपा मागया आमच्या कश्ट आकांतांनी आमी सोंसणीक जावन संपूर्ण तरान आमचें जिवीत देवाक समर्पण ताचे तावन शिकोवंक आनी देवाक साक्ष दिवंक आमकां गरजाची कृपा मागया आनी समर्पया वंदन करो आमचे वैयक्तीक तरान आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक जेजूच्या पांया तळा समर्पया आमच्या भुरग्यांक जेजूच्या पांया तळा समर्पया थोडे फावटी भुरग्यां मुखांत आमकां कश्ट येतात भुरगीं आयकनात भुरगीं समजनात तांणीच केल्लें सारकें म्हूण चिंतात आनी तांचोच वांटो धरतात त्या वेळार मस्तू आमकां दूख भोगता त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी समर्पया भुरग्यां खातीर आमी मागया ह्या वेळार जेजू आयकता जेजू आमचे सोमे आसा तो इसाया प्रवादी मुखांत म्हणटा भिये नाका हांव आसां तुजे सांगाता म्हज्या उजव्या हातान तुका उखलून धरतलो त्या सोम्यातय आतां आमी समर्पया आमच्या भुरग्यांक तो आमच्या भुरग्यांक पयस वचोंक सोडिचो ना खंडीत जावन ती फाटी येतली आनी कोण आमच्या सांगाता आसात तांचो मोग करूंक तांचे बसत देवाची काकळूत मागया तांणी बऱ्या तरान शिकोवन आपणोसो फुडार बऱ्या तरान बांदूंक सरस्पर देव तांकां बोळ दिवं दी म्हणून तांचे बसत आतां मागया हर एका भुरग्याचें नांव काण घेयात हर एका भुरग्याचें नांव जेजूक समर्पयात कित्याक तें देवान दिल्लें नांव जावन आसा आनी त्या भुरग्या बसत मागात तुमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बसत मागात तुमची न्हय जावंक पुरो पूण देवान दिल्लें देणें जावन आसा आनी भुरगीं कुटुंबाच्या अलंकार जावन आसा त्या भुरग्यां बसत आमी मागया आनी समर्पया आनी काकळूत मागया वंदन करो भुरग्या वाडा आमच्या समर्पिता इसाया प्रवादीचो बूक अध्याय 58 ओळ 8 अशें म्हणटा तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरें जातले आमी आनी तिच्यो सांकळी सांडून वायट संगती पयस दवरून कश्ट दग्ध
आमी सोंसल्यार सांपेद्रू सांगता ताच्या पयल्या पत्रान संवसार अनित करता जावंक पुरो तुमी निती पासत वावुरा म्हणून संवसार आनी ते पासत वावुरता वय वायटा पासत वावुरता पूण आमी क्रिस्तांवांनी निती पासत वावरी जाय त्या देखून आमकां बळ जाय आमच्या हर एका क्रिस्तांव कुटुंबाक आमच्या फिरगजेंतल्या हर एका कुटुंबाक आमी समर्पया आमच्या दिएसीच्या हर एका कुटुंबाक आमी समर्पया आनी मागया देवाची काकूळट वंदन करो आमचे समर्पिया आराधना वंदन करो आमचे समर्पिया आमचो देव आमचे संगत आसा ताची आमी स्तुती करया विशेष जावन ताका आमी अर्घ दिवया देव आमकां सर रितीने सांबाळटा सकाळीं तान सांजेर म्हणसर फुंक्याक आमकां वारें दिता वारें गरजेचें ऑक्सिजन म्हणटा आमी तें गरजेचें तें नातल्यार आमी जियोंक शकना आनी एका सिलिंडर ऑक्सिजनाचो कॉस्ट सुमार 2000 म्हणसर आसा आनी एका दिसाक एका मनशाक 2 सिलिंडर ऑक्सिजन जाय खंय तर कितलो उदार देव पळया फकत तो ऑक्सिजनच हांवें सांगचें दिसाक 2 सिलिंडर 2000 म्हळ्यार 4000 एका दिसाक एका मनशाक आनी आमची प्राय आनी कितलें देवान दिलां म्हणून पळया थोडे फावटी आमी पुरपुरता हांवें मागल्लें म्हाका मेळना म्हणून पूण मागनासतना देवान दिल्लें मस्त आसा त्या देखून आमी आतां सगळ्या वस्तू पासत देवान आमकां आमी विसरनासतना दिल्ल्या सर देण्या पासत ताच्या उदारपणा पासत ताका आमी अर्घ दिवया दोनी हात उबारून हालेलुया म्हणून ताची स्तुती करया आनी ताका अर्घ दिवया हालेलुया 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 अर्घ तुका सोमे जेजो स्तुती तुका सोमे जेजो वंदन तुका सोमे जेजो हालेलुया 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 ओ शेलाला हालेलुया हालेलुया वाकाणी 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 तुका सोम्या वाकाणी वाकाणी तुका सोम्या स्तुती सोम्या स्तुती स्तुती तुका सोम्या जेजू 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 तू काकूळदार जावन आसाय तू उदार जावन आसाय तू दयाळ जावन आसाय आमची मागणी आयक सोम्या आमची मागणी आयक आमच्या काळजांचेर तुजे उदारपणान बेसांव घाल आमच्या मोतीचेर तुजे बेसांव घाल तुजे बरेपण वळखूंक आमकां कृपा दी सोम्या हालेलुया 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 स्तुति
बसत भुरगीबाळा मुखांतर आमचो संतोष ताणें वाडयला, कुटुंबांत अलंकार वाडयला, त्या पासत आमी अर्घ दिवया. आमी आमच्या जिवितांत आमकां बरो संगातीन काजारी जिविता मुखांतर दिल्ल्या पासत आमी अर्घ दिवया. आमच्या कश्टान सुखान आमकां संगात दिवंक आमकां बरो संगाती मेळ्ळा, संगातीन मेळ्ळ्या, त्या देखून देवाक अर्घ दिवया. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 वेळापाचो बूक म्हणटा अध्याय 3 ओल्ड 24. म्हज्या आत्म्या तूं सर्वेस्पराचो वांटो. आमचे आत्मे सर्वेस्पराचे वांटे जावन आसात, देवाचें दायज जावन आसा. देवान आमकां ताच्यात जिविताचो वांटो करून घेतला आनी आमचो हो आत्मो पसचे पासत सक्रामेंता मुखांतर ताचें हाजीरपण दिता. कित्याक आमच्या आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें हाजीरपण, आनी तें सक्रामेंत आमकां फुंक्याक तो दिता. देवाचें उतर जावन आसा दुसरें देवाचें हाजीरपण. ताच्या उतरा मुखांतर तो आमकां उलयता आनी आमच्या आत्म्याक तो दादोस करता. मागणें जावन आसा आमकां बोळ आनी आमच्या भोंवतणी एक कंपाउंड प्रोटेक्शन म्हणटा आमी, आनी त्या मागण्या मुखांतर आमकां सर्वेस्पर देव ताचें हाजीरपण दिता. खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवी मागतात या हाजीर आसात, थंयसर हांव आसा म्हणटा आनी आमी हांगासर ताच्या नांवान जमल्या देखून तो आमचे मदें ताचें हाजीरपण आसा. ह्या सगळ्या बऱ्या देण्या पासत परत्याक आमी अर्घ दिवया आनी गावया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. आतां मौनपणी आमच्या वैयक्तीक बरेपण आमी जोडुल्ल्या पासत आमकां देवान केल्ल्या सर उपकारां पासत अर्घ दिवया, मौन रावया. आमची नदर देवाचेर कोसोवया, जेजूचेर कोसोवया. तो खरोच हांगासर हाजीर आसा, कित्याक ताच्या नांवान आमी जमल्या. आमकां कितेंय वैयक्तीक तरान देवान दिल्लें देणें आसा, त्या देण्या पासत जावंक पुरो हांव एक बरो कृशीक, जावंक पुरो हांव एक बरो इंजिनियर, जावंक पुरो हांव एक बरो टिचर, बरी टिचर. ह्या हर खंयचेय वैयक्तीक देणें आसा, तें देणें सगळें देवाक समर्पण ताणेंच दिल्लें जावन आसा. हें सगळें
ताका समर्पया आनी ताका अर्घ दिवया. अकरेक आतां आमी आमची मागणी तेसावां जेजू मुखार दवरया. मागया आमी आमच्या इगर्ज माते पासत पापा साहेबाक, कार्डिनलांक, बिस्पांक आनी याजकांक आनी धर्मिकांक आपले कश्ट सोसूंक आनी सदांच क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तांकां जाय आसचें बळ आनी कृपा मेळो म्हूण आमी मागया. मोगाळा जेजू आयक आमचें मागणें. सांगात, मोगाळा जेजू आयक आमचें मागणें. मागया आमी राजकीय फुडाऱ्या पासत, विशेश जावन आमच्या देशाच्या सर राजकीय फुडाऱ्या पासत तांणी दिसान दीस आपणोसो स्वार्थ सांडून निस्वार्थीपणी देशाच्या उदारगते पासत वावरूंक आनी निर्गतिकांक दुबळ्यांक बरें करूंक तांकां कृपा आनी बळ मेळोन दी म्हूण मागया. मोगाळा जेजू आयक आमचें मागणें. मागया आमी आमच्या उर्वा फिरगजेच्या सर कुटुंबा पासत कुटुंबान सदांच बरी सेवा घडोवन दी, एकामेकाक मोग वाडोवन दी, एकामेकाचो संतोश वाडोवंक जाय आसची कृपा आमकां सोमेस्तांक मेळोवन उदरगतेच्या मेटांनी ह्या फिरगजेची हर एक कुटुंबां मुखार पावोवन दीत म्हणून आमी मागया. मोगाळा जेजू आयक आमचें मागणें. मागया आमी कश्टान आकातांक सांपडोवन आस्पत्र्यांनी आसच्या आमच्या भाव भयणी पासत आनी तांकां शुश्रुशा दिवच्या सर हॉस्पिटलांच्या सिब्बंदी पासत, डॉक्टर, नर्सस आनी स्टाफ हांचे पासत आमी मागया. मोगाळा जेजू आमचें मागणें. मागया आमी आमच्या भुरग्यां पासत, भुरग्यांनी सदांच बरें शिकोवन तांचो फुडार बरो तयार विसूंक, वायट हातांत तांकां देव राखो म्हणून आनी तांच्या जिवितांत संतोश समृद्धी वाडोवन दी आनी कुर्पेन कुडीन आनी देवबिरांतीन ती वाडोवन दीत म्हणून आमी मागया. मोगाळा जेजू आयक आमचें मागणें. आमची वैयक्तीक गरजो आतां जेजूक समर्पया. सर आमच्यो गरजो जेजू मुखार घालून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. हे देवाच्या सक्रामता म्हणलें गीत गावन आमी दिमी घालून आशिर्वाद घेवया.
देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. तुझ्या काळजा सारकें आमचें काळीज बेल्याच्या मोगान दयाळेन आनी मनशापणान भरलेलें कर म्हूण आमी मागता. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. तुझे लागे आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदा. बापा समोर सर्व यामी एकठांय जाल्या. Pompei mai chomanak argan zaun ditat Cyril hane Rose J. D'Souza त्यांचे संगता आमी देवाक अर्गां दिवया पोंपई माय संगता मेळून. आयच्या दिसा आमचे संगत आसा मोनादीक बापू जॉन पिंटो कार्मेलीत ह्याजाक तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां दुसऱ्यांतावन कश्ट दोगदवणी भावार्था खातीर उणी, पूण आमच्याच जिवितांत भावार्थ सांबाळटना आमकां मस्तो आडखळी येतात, ओडण्यो येतात. आनी ह्या वेळार आमी तिरासान सांडिना जावंक आनी हो एक अवकाश आमी घेवंक जेजू आज उलो दिता. ताकाच साक्ष दिवंक आनी शेगुणांक साक्ष दिवंक आमी तयार आसा जाय म्हणून जेजू सांगता. त्या देखून तो सांगता हो एक तुमकां अवकाश. राया मुखार सानेद्रीन सभे मुखार म्हजे पासून तुमी कश्ट सोंसतना सोंसणीकायेन रावल्यार आनी बळ्यापणान तुमी तांच्या मुखार रावल्यार तुमी साक्ष दिल्ले बरें जाता. आनी त्या देखून म्हणटा कोण सोंसून व्हरता अखेर पर्यंत तो वाचतलो म्हणून. मोगाच्या भाव भयणो, त्या देखून सोंसून व्हरोंक हेरांक तांणी आमकां कश्ट दितना जावंक पुरो. ह्या कुटुंबांत आमकां थोड्यो फावटी आडखळी समस्या येता आसतना आमी सोंसणीकायेक साक्ष जावंक ह्या मिसा वेळार जेजूची कृपा आनी बोळ मागया. अवकार मरयेन सदांच तिच्या जिवितांत सोंसणीकायेन सगळे कश्ट सोंसले. आपल्या पुताचेंच मरण खुर्सार मरतना तिणें पळयलें जाल्यार ती कंतिश्ट जावंक ना. बागार देवाचें योजन समजून धैर्यान ती जियेली आनी सोंसणीकायेन ती जियेली. तिचें मध्यस्थी मुखांतर आमकांय बोळ मेळो म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. आमी अस्कत मनीस
आमी सुकता त्या देखून आमच्या पथकांची दूख धरया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक फोव ते बरी वांटो घेवच्याक आमचे काळजां आयती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भगवान सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थोया. सर पदवेदार देवा भोव भाग्यवंत हांवकार मरयेची शेकाय आमकां फोव केल्याय देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनातीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरगार ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत हांवें जुवावन सर्गी आनी एक व्हड आनी विचित्र कोणां देखली. 7 देवदूत 7 कर्गां घेवन आसले. ही निमाणी कर्गां कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण जारी जावंक आसलो. तेदवा उज्यान बरशिल्ल्या आरस्याचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. मोनजातीचेर तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाच्या अंक्याचेर जैत वेल्ले ते आरस्याच्या दर्ये वेळेर उबे आसलेले म्हाका दिसले. तांणी आपल्या हातांनी देवाची स्तुती करची विणी धरलेली. देवाचो सेवक जावन आसलेल्या मोयजेची आनी ते शेळयेचे गीत गावून तांणी म्हळें, सर्वेस्परा देवा सर्व पदवेदारा वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां. सर्व जनांगाच्या राया नितीच्यो आनी सताच्यो वाटो तुज्यो. सर्वेस्परा तुका भियेनातलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिनातलो कोण आसा? कित्याक तूं एकलोच पवित्र. सर्व जनांगा तुजे उजेर येतली आनी तुका आराधन स्तुती करतली, कारण तुजी नितीची कृत्यां स्पश्ट कळीत जाल्यान. देवाचें उतर हें. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर्व पदवेदारा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बोवळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक.
वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा सर्व पदवेदारा. दर्यो आनी तांतू आसा ते सर्व, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पवो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटोव, पर्वत संतोषान उडोवन नासूं. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर्व पदवेदारा. सगळी सृश्टी येवसो आसा त्या सर्वेस्वरा मुखार उल्हासूं. तो संवसाराची मुनसुबी करूंक येतलो. सत नितीन प्रितुमेसो तो जडती करतलो. न्याय नितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां सर्वेस्परा देवा सर्व पदवेदारा. विश्वासी रावा म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जय तसो मुकुट दितलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ह्यो सर संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडतले आनी बंदीखाणांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटला उदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्तेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतीन निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचासक्त आनी जाणवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगोंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापय, भाऊ भयणी आनी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतली आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली. तुमी म्हजे फाटला उदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर है. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, काल एक ल्हान इंटरव्यू पळोवन आसलो हांव. राहुल द्राविड, तुमकां गोत्ता गे राहुल द्राविड? 16 जाणांक गोत्ता न्ही क्रिकेट खेळगाडी. आनी टेस्टांत ताका द वॉल म्हळ्यार वोनोत म्हणून नांव आसा. कित्याक म्हळ्यार तो तितल्या आपुरबायेन डिफेन्स करतलो दुस्मानाचे बॉलिंग. आनी अशें आसतना तो म्हणटा 709 इन्निंग्स इंटरनॅशनल इन्निंग्स हांव खेळ्ळा. टेस्ट इन्निंग्स, टेस्ट क्रिकेट. तातूंत 410 पटी हांव फेल जाला. 410 पटी. आनी कितल्यो सेंच्युरी मारल्यात? 32 मात्र. म्हळ्यार अरावंड 85% हांव फेलच जाला. पूण तो म्हणटा फेल जालो म्हणून म्हाका दूख ना. कित्याक हांवें म्हजे प्रयत्न संपूर्ण तरान केला आनी म्हज्या दुस्मनाच्या बावलिंगाक थोडे फावटी बाउन्सर येता, थोडे फावटी स्पिन येता, थोडे फावटी स्लो येता, थोडे फावटी फास्ट येता. कितें जाता म्हूण कळना. त्या वेळार हांव सदांच सत्रयेन रावल्ल्या खातीर म्हाका नांव आयलां द वॉल. हांव एक वणती बरी रावलो देखून म्हाका तें नांव आयलां. कित्याक म्हजे प्रयत्न, म्हजे प्रॅक्टीस हांवें सोडूंकच ना. फस्ट 4 इन्निंग्स, 4 टेस्ट आनी 8 इन्निंग्स 10 वयर ताणें रन काडूंक नात मोगाच्या भावनो. पूण सतत प्रयत्न, सतत जागृत रावून प्रॅक्टीस करून करून तो संपूर्णतेच्या वाटेर पावलो म्हणयत.
पूण संपूर्णता जोडूंक ना. कोणूच मनीस ह्या संवसारांत कंप्लीट परफेक्शन आसा म्हणून सांगूंक जायना. ना, बिलकूल जायना. तर मोगाच्या भावा भयणो, आमकां जेजून कितें सांगचें आज तितलेंच. तुमी कितें करा, जागृत रावा. आनी हर एक अवकाश आमकां दिसोंक पुरो म्हाका दुस्मान कश्ट दितात, म्हज्या वयल्यान बाउंसार गेलें, म्हाका समजोंक ना, म्हाका दोस्तात म्हणून आमी चिंतच्या बदलाक तुमी कितें करा, सुवार्थेक साक्ष दिवंक हो एक अवकाश म्हाका मेळ्ळा म्हणून समजोवन सोंसणीकायेन जियेया. त्या देखून पयलेंच चिंतून कंत बेजाराय वाडय नाकात म्हणटा. साबार फावटी आमी चिंतचें आसा, मुखार कितें जातलें, कितें जातलें, आतां त्या चर्के लागीं हांव खाजर जायन जाल्यार म्हजें जिवीत कितें जातलें. हर एक दीस बऱ्या तरान जियोवच्या बदलाक पयलेंच तशें जिये जाय, अशें जिये जाय म्हणून चिंतून कितें करता आमी, आमची कंत बेजाराय वाडयता. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुमी आलोचन करचें ना म्हणून तुमच्या मोतींत निर्धार करा, तुमच्या मोतींत दृढ निर्धार करा. त्या दाळा मात्र वायट संगती आमकां नाडूंक शकनात, वायट चिंतपां आमकां येनात. कित्याक म्हळ्यार म्हजो घट्ट निर्धार म्हज्या भावार्थांत रावोंक आनी केदाळा कश्ट येतात ते फूड करूंक हांवें एक घट्ट निर्धार घेतला. देखून म्हजी मोत दृढ जाता, बलिश्ट जाता आनी हांव फूड करूंक शकता. त्या देखून सोंसणीकाय म्हळ्यार कितें, वॉट इज पेशन्स. सोंसणीकाय म्हळ्यार पर्सिस्टंटली फॉरगिवींग वन सेल्फ. त्या देखून सा पावलून कोरींतकारांक बरयल्ल्या बुकांत अध्याय 13 ओळ 4 ते 8 थंयसर मोगाच्या विशयांत 15 कितें म्हणटात कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणटात इंग्लिशान, ते थंयसर विवरण दिलां. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ. पूण मोग बोगसणें म्हूण दिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार सोंसणीकाय म्हळ्यार बोगसणें. सतत बोगसूचें, सदांच आमी हेरांक बोगसूचें आनी आमकांय बोगसूचें आनी दृढ निर्धार घेवन हर एक फावटी हांव बरें करतलो, करतली म्हणून मुखार वचचें जावन आसा पेशन्स, सोंसणीकाय. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा आखरेक, तुमची दीग सोंसणीकाय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. आमी हेरांक बोगसून तांचे विरोध वायट करिना जाल्यार त्या दुस्मनाक अवकाश आसा की परत्याक म्हाका अटॅक करूंक ना. म्हज्याच न्हवऱ्या विरोध हांवें राग दवरून, हगेन दवरून जियोवच्या बदलाक दीग सोंसणीकायेन जियेवन हांवें म्हज्या बायलेक, म्हज्या न्हवऱ्याक बोगसून जियेल्यार मस्त बरें जाता. त्या देखून बोगसणें म्हळ्यार कितें, कुर्साक पळया आनी शिका. बोगसणें म्हळ्यार काकुळत मागची, बापा तांकां बोगशी, ते कितें करतात नेनान. राग हगे जावचें कित्याक, मनशाक नियंत्रण ना. तो अस्कत मनीस, ती अस्कत मनीस. त्या देखून राग हगे मोसोर जाता अस्कत. ते अस्कत मनशाक आनीक अटॅक केल्यार तो बलिश्ट जाता गे ना, तो आनीक अस्कत जाता, ती आनीक अस्कत जाता. त्या देखून तांकां अटॅक करनासतना, तांचेर दुस्मान काय सलय नासतना तांचेर देवाची काकुळत मागल्यार ती बलिश्ट जाता आनी तूं आनी हांव पातकातावन सुटका जोडता. आनी अशें आमच्या जिवितांत जाल्यार पंपय मायाचे देख घेवन आमी जियेल्यार खंडीत जावन आमकां संपूर्णता जोडच्यांत कोणेंय आडावंक जायना. पंपय मायाचे भक्त आमी सगळीं आनी तिच्या फेस्ताक आमी तयाराय करना साव. मरी माय सदांच सोंसणीक जाली. आपल्या पुताक कश्टिल्ल्या मनशा सांगता तिणें केदांच नकारात्मक चिंतपांनी बरोवंक ना. बागार आमी धर्मदूताच्या कृत्य बुकान पळयता, ती शिसांक सांगता घालना. पेद्रून आपल्या पुताक नेगार केल्लें तरी पेद्रूक तिणें पयस करूंक ना. बागार तांकां सगळ्यांक सांगता घालना. पवित्रत्वाच्या येण्या पासत मरी माय सतत मागणें करन, सोंसणीकायेन देवाचें योजन जावं दी म्हणून त्या वेळाक राखून रावली. सोंसणीकायेचो दुसरो गूण जावन आसा तस्सो, शेगूण जावन आसा तस्सो. हांवें म्हजो न्हवरो, म्हजी बायल आज ना फाल्यां बरी जातली म्हणल्या भावार्थान बरवशान रावचें. आनी ती रावली देखून पेंताकोस्ता दिसा सगळें जिवीत बदल्लें. सर आपोस्तलांचें जिवीत बदल्लें. आनी
पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं इगर्ज मातेचो जल्म जालो आनी थंयसर आमकां सोमेस्तांक त्या इगर्ज माते मुखांत्र कुरपा वळटा. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत आमकां बोगसून हेरांक बोगसूंक प्रयत्न करया. हट्ट धरिनाकात, फारीकपण घेनाकात. हट्ट धरल्यार आमीच लट्ट करून मोडटा. आमचे संबंध लट्ट करून मोडतात. एकाच मिनटाच्या रागाक संबंध गेले निगी. त्या देखून हट्ट धरिनाकात, फारीकपण घेनाकात. फारीकपण घेतल्यार बरें जायना. उज्याक तेल वतल्यार उजो आनीकय पेट्टा. त्या देखून कितें करा, बरें करा. फारीकपण घेवच्या बदलाक बरें करा. त्या देखून जेजून म्हणा तुज्या दुस्मनाचो मोग कर. आनी आखरेक म्हज्यान कितें करूंक जाता ह्या वेळार, त्या मनशा पासत मागणें करूंक जाता. त्या मनशाची काकुळट करूंक जाता. त्या मनशा पासत सेवा दिवंक जाता. आनी सेवा म्हळ्यार मोग. जसो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. सेवा दिल्ले वरवीं, पेल्याक बरें केल्ले वरवीं आमकांय बरें जाता आनी पेल्याचें आमच्या वैरींचें नास जाता आनी मोग उब जाता. तेंच जावं दी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत. म्हणून आमी आज मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक कणवळ्या बापा बागेव नांवकार मरये, देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू अशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेव नांवकार मरयेचो पोंपय मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखाणटा. शेकाण शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर काळी मनशां थंय कितली अपारमेत तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सरगार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतसो गोट पर गोटोया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनः जीवनपण आमी परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकुवार मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत झुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन 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 आमी आमच्या बापा मागणें मागतना म्हणटा जशें आमी आमची पदकां आमच्या दुस्मनाक आमी बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस म्हणून त्या देखून आमी हेरांक बोगसूंक आनी आमकांच बोगसून जियोंक जाय आसचें बोळ मागून जेजून शिकयलेलें मागणें सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बागणी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतेन सर पत्कांतली सुटाई आनी सर आकांतांतली वाटाई. कित्याक रसवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्कांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. मोगोच्या माया मोगोसो गुर्त जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू मरिये मायेचो पूत देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुमचे भितर येवचें म्हाका भवना पूण तुज्या कडच्यान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भगवंतांकार मरिये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयलां त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलां. ह्या पोशणाचे घटायेन आमचे माये बरी तुजी खुशी पाळूंक सरकार तुजी ससनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां रावो. वसोन याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. ये मोरे Pompai Rosario
मागतेल्या तुझी मसर मागतेल्या आमापासून विनती कर. पोंपई रोजा सैविधीच्या मानाक नोवेन. उपकार मागची मागणे. पातकाच्या कथाविणे जल्माल्ले आंकवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी बावार्थ अस्कत जावन खोटे पावन जैतेवंत जावच्या ह्या दिसांनी आदिमागा आन बावळती आसलेल्या पोंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देमसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार थावन तूं आज देव कृपेची आवय परी सर्गींची काकुळतेची भंडारां संवसारार चाराय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदा व्हडा काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटा थावन म्हजेरी ह्या अंकुवार मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या येदा व्हडा गरजेंत अशा म्हजी काकुळत कर. कितल्याश्या जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या कोंडाच्या आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ये दायळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकुवार मरी भाग्यवंती दावाचे माये आमा पासून वेनाती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पोंपई मरिया मारिफात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत थावन अर्गां दिवया. कॅनडांत काम आनी पियार मेळिल्ल्याक एकलो अर्गां दिता. त्या गजाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दितात. एकल्याक बरी भलायकी दिवन राखून वेल्ल्याक अर्गां दिता. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्लीं आशिर्वादां मेळिल्ले उपकार आमच्या काळजांत मोती हाडया. पोंपई माय मारिफात देवाक काळजांत थावन अर्गां आमी दिवया. अर्गां दिवचे मागणे. पोंपईच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पापकत्नांतले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसळ उपकार बावळच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता. म्हजो अर्थ मोग करची खरी आवय तो म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हज्या कंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसय केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपईच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केलां. बावरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवन येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकाराचो आशिर्वाद आशिल्ले पोंपई माये तुका अर्गां जावं. आमीन. आमी बसया. आमची मागणी आनी आमची थेसावां पोंपई माये मारिफात देवा मुखार आमी दवरया. 10 जाणांची पिडा गूण जमच्याक 12 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक तेगांक बरें काम फोव जमच्याक 5 जाणांक शिकोंक बरी मोत मेळच्याक 5 कुटुंबांनी समाधान मायमोग रास करच्याक
एकल्याचे कामाचे समस्ये परिहार जावच्याक, दोगांनी आमाल पिवणे तावन सुटका जोडच्याक, चौगांक भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक, दोगांनी वायट सवय थावन राखून वेचाक, एकल्या नीट परीक्षेन पास जावंकू आनी आमलेन सीट मेळोवंक, एकल्याक बरें घर बांदूंक फोव जावंक, एकल्याचें बंगार सुरोवंक वाट आनी आदार मेळोवंक, एकल्या दुखयल्ल्याक बोगसूंक कुरपां मेळोवंक, एकल्याक बरें सुटावें कुमसार जावं कुरपां मेळोवंक, हेरां विशयांत वायट गडपांकन उलयनासतना रावोवंक देवान कुरपा दिवच्याक, नवें आनी फेस्ताचें कार्य सगळें बऱ्या तरान जावच्याक, दोगां परिक्षेन पास जावच्याक, दोगांनी चिंतिल्लीं कामां जावच्याक, तेगांच्या कुर्तीच्या केजींत जीख मेळच्याक. ह्या सर्व त्या सवां खातीर आमचे लागीं मागूंक सांगलां आमी जावन मागता म्हूण बसयलां. तांच्याय सर्व त्या सवां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. आज प्रायवंतां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस. आमच्या कुटुंबांनी अशा आमच्या पिरगोजींतल्या सर्व मलगड्या भाव भयणी सगल्यास कळून तांचे खातीर मागया. प्रायवंताच्या आश्रयांनी अनाथ आश्रयांनी अशा सर्व मलगड्या भाव भयणी सगल्यास काडया तांचे खातीर मागया. देंबी गेल्या वगडास कर ये बहुदाळ अंकवार मरिये, तुज्या आश्रयाक धावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणूच तुजे कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेने धैर्य घेवन तुजे ससी धांवन येता. हे अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. पातके आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताची आनी म्हजे माये म्हजे मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातयेन मागले वरवीं कितल्याश्या जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कुरपा जोडूंक खुशी व्हरतेल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें सा दुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता. पंपई गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळें म्हज्या काळजान तुजी ह्या भोंवडांत तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका. बगा तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णिसें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फोव कर. प्रार्थुव्या. ये देवा तुजे एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचावेचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भाग्यवंत अंकवार मरयेची भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाटातल्या सुमी फाटलाव करिसो. तांतू बसयल्या आमी जोडीसें कर म्हूण तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. आमी पिडेस्तां खातीर आतां मागया. सौम्याचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सौम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरे तूं मनीस जालोय. भावार्थान तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवर तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टोवच्या आनी तुजे आवयची पंपय रोजार
मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मरी पात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडे शिड्यांतली आनी वायटांतले निवारून कुडीची, मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाबोवन दी. अशें तुजे थंय गूंड बावार्थान जियोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तकली बगाव आशिर्वाद घेयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो, तुमकां राखो. तुमचे भितर आसो, तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसो, तुमकां वाट दाखोव. तुमच्या फाटल्यान आसो, तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसून तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देव आसो, बापा आसो आनी पुतो आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन ह्या आराधान चलोवन व्हरून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आपुरब्याचो प्रसंग दिल्ले जावन आसात. मोनादीक बापू जॉन पिंटो कार्मेलीत याजक कार्मेल गुड्यार ते वस्ती करून आसात. थंयसर तांची आपुरब्याची सेवा ते दिवन आसात. तांचे लागीं विचारले वेळार संतोशान जायत म्हूण ते आज आमचे सांगता. तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक हांव तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. नव्यानाचें सगळें कार्य रेकॉर्डिंग करून डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर येवचे बरी पळयता श्री स्टिफन मेंदीस आनी ताची सगळी सिबंदी तांकांय आमी आभारी जावन आसा. आपुरब्याचें संगीत दिलें आज सैमन पायस बाजाल आमचे सांगत आसा. ताका आनी क्वायरिस्तांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी पुरशावार मुखार येवचें. पवित्र थेलान तुमकां आमी मागतले. पैरुजार सायबिणी आमा पसोत विनाती कर. भगवंत कुर्साचे गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावे. आमेन.